27 कॉन्ट्रॅक्टरांक तांकां शो कॉज आमी इश्यू केल्ली त्या 27 कॉन्ट्रॅक्टरांनी रिइन्स्टेट रोड परत करिसर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडात जितके रोड आसले तितके तांकां परत टेंडरींग करपाक बॅन केला. हॅन्स फोर्थ जो पर्यंत ते रस्ते रिइन्स्टेट जायना तो पर्यंत तांकां दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक बीड करपाक मेळचें ना, नवीन काम घेवपाक मेळचें ना. अप्रॉक्सिमेटली आतां पर्यंत 30 इंजिनियरांक EE आनी JE तांकां शोकॉज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो शोकॉज इश्यू केल्यो आनी त्यो शोकॉज इश्यू करून ते तांच्यानी ताचेर विजिलन्सांतल्यान इन्क्वायरी जातली. वेळ पडलो जाल्यार इट वील मायनर पेनल्टी किंवा मेजर पेनल्टी आसा जाल्यार मेजर पेनल्टी जातली. इन फ्युचर तांचें जें प्रमोशन आसता पळय न्ही त्या प्रमोशनाक सुद्दां ही पेनल्टी पडल्या उपरांत इट वील क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो दॅट हाज्या खातीर तांकां डबल शोकॉज थोड्या जाणांक तर 2-2 वयतल्यो, इन्क्लुडींग सिवरेजीचे एक 2-3 कडेन जे आहा पळय न्ही तांचेय कामां मेळ्ळा. सो तांकांय शोकॉज इश्यू केल्ली आसा. ती हे आतां रस्ते जे आसा विदावट डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड हाजो वन टायम मेजर्स हे जे आहा पळय मोटरेबल रोड करपा खातीर टील म्हणजे नोव्हेंबर एंडींग पर्यंत सगळे रोड हे मोटरेबल करतले. आनी हॅन्स फोर्थ आमी पळयता की गेली 15-20 वर्सां खरें म्हणजे डिपार्टमेंट खंयच्याच मंत्र्यान जाग्यार उडोवंक नासलें. पुणूच ज्या पद्दतीन तांची प्रमोशनां जावंक जाय आसली, ज्या पद्दतीन सिस्टम खरें म्हणजे हें चॅक करपाक जाय आसलें, ताका GIS सिस्टम घालपाक जाय आसली, ती घालूंक नासली. हाज्या फुडें ताका GIS सिस्टम घातल्या. रोड करच्या पयलीं किंवा रोड हॉटमिक्स करच्या पयलीं सुद्दां म्हणजे 10 किलोमिटराचो रस्तो आसत जाल्यार ताका एक व्हॅल्यू आसपाक जाय. इफ सपोज 10 किलोमिटराचो रोड एप्रॉक्सिमेटली आमी जर 1-1.5 कोटी रुपया करता सगळ्याक तोच आसपाक जाय. जर तो रोड वाडयलो कॉस्ट तेंच्यांनी जाल्यार त्या डिपार्टमेंटाक कळपाक जाय कित्याक वाडयलो. हॅन्स फोर्थ ही GIS सिस्टम आमी ऑलरेडी ऑन बोर्ड घेतला. म्हणजे मिस्टर तांबा म्हणून लोकल एक स्टार्टअप करतालो आमचो, ताका ऑलरेडी ऑन बोर्ड घेतला. पुराय गोंयांतले सगळे रस्ते हे आमच्या कडेन ऑन बोर्ड आसा. इलेक्ट्रिसिटी, WRD, सिवरेज हे सगळे जाण जे आहा पळय न्हू ते ऑन बोर्ड येतले. रस्तो करच्या पयलीं 1 म्हयनो पयलीं सगळ्या जाणांक नोटीस वयतली. रस्तो हॉटमिक्स करच्या पयलीं बी जेंकां कोणाक जर रस्तो कट करपाक जाय जाल्यार विदीन दॅट मंथ तांणी तो कट करचो. म्हणजे कोणीय आसूं मागीर ते गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक किंवा प्रायवेट आसूं 1 म्हयन्या उपरांत रोड परत कट करूंक मेळचो ना. तांकां 3 वर्सां रोड कट करपाक रावचें पडटलें. आमकां इन्फॉर्म करिनासतना आनी जर कोणी रोड कट केलो जाल्यार ह्यूज फायन, ह्यूज पेनल्टी ही त्या लोकांक पडटली. इट वील इन लॅक्स नॉट इन थावजंड्स. इवन दो जर कोणाक परमिशन सुद्दां जाय आसत रोड कट करपाक जाल्यार ते इन लॅक्सांनी पडटले.